नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी प्रसार जेवचे जागृत जगत हे उपाख्यानाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 16चे उपाख्यान म्हळ्यार 16th एपिसोड येवन पावलेच. आमगेले आवस बापसूक आमी फादर्स डे, मदर्स डे आनी प्रमोणसां म्हणून तांगेले दिवस म्हणून आचरण करतात. त्याची तांणी प्रायज तरे पळोवन घेवचे काम आमगेलेची म्हणून आमी ते मना दवरनाची. असले मस्त प्रकरण जाल्लेले आसून तांकां मानव अधिकार रक्षण प्रतिश्ठानांनी कशी सहकार दिले, तांगेले कशी तांगेले दोखी उणी केल्ली म्हणून आज आमी पळोवया. आज आमगेले संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मामा, हे वरिष्ठ नागरीक म्हणटना तांकां सरकारा तर्फेन कसो पुरा विशेष आसूं तसले रक्षण जेवता तसले म्हळ्यार रक्षण करता तसले कायदे आसाची? अनेक कायदे आसा. तातूंत तांगेले प्रॉपर्टी रक्षण करच्याक एक आसा आनी तांकां सिनियर सिटीजन्स हावस करच्याक प्रोविजन दिवचे एनॅक्टमेंट आयला. सिनियर सिटीजन हाऊस वय घर तांकां ते वृद्धाश्रम म्हणटा न्हू, ते वृद्धाश्रम प्रति एक जिल्ल्यांत एक गव्हर्मेंट थ्रू वृद्धाश्रम जावका म्हणून आयला. ते बस कडेन चलना कसं म्हळ्यार तातूंत प्रेशर घालचें कोणूय ना, ह्या प्रकोणा जावका तशी. जाल्यार मोस्टली दुड्ड आशिल्ल्यान तांणी अशें म्हळ्यार तांणी पेड करता ती. आतां सादारण अर्थ ताचे नंबर एशिड जाला, पूण एक 10 की 15 अशी काही एक 20 वर्स फुडें आतां मोर देन 300 आयला ऑल ओवर कर्नाटका. ताचे लिस्ट गव्हर्मेंटाच्यान भायर गेला. तातूंत पुरो रजिस्टर करची इम्पॉर्टंट, कित्याक म्हळ्यार तांकां मोस करचो हे ते पर करचे मस्त आसा म्हणून. तशी प्रति एकाक आतां कायद केला आनी ते वृद्धाश्रमांत कसो कसो फेसिलिटी आसा त्या समेत ताणें केला. आतां हांव सांगच्याक गेलो म्हणसर अनेक कायदे आसा. ते कायद्या नांव मेंटेनन्स ऑफ पेरंट्स अँड सिनियर सिटीजन्स अँड प्रोटेक्शन ॲक्ट म्हणून. हे वरिश्ठ नागरिकांक तांकां जावचे अन्याय ते गव्हर्मेंट कशें तांणी आयडेंटिफाय करून ताजे हे करता म्हणून म्हणलेलें एक स्लायड्स आसा आमगेले. एक मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनियर सिटीजन्स ॲक्ट 2007. तातूंत ताजे फुडें हांव ते हें कशें म्हाका मेळ्ळें म्हूण सांगून तेजी स्टोरी सांगता. पळय ही हांगा दिसता पळय तिगे नांव सावित्रम्मा म्हूण उडपाची. तूं कृष्णा मठा मागशी गुरुराज भट म्हूण आशिल्लो. 40 वर्स ते हांगेले कृष्णाल सेवा केले आनी ते चीफ कुक जावन आशिल्ले थंय अडुगे भट्टा. ताचे खातीर तांणी कृष्णा टेंपलाच्यान ताका 60 सेंट्स जाग दिलो. जाग दिवन तूं घर बांदून राब म्हूण सांगलो. ताणें कशें केलें, मदीं तें घर बांदलें आनी तो मेलो 2000 मेलो. म्हळ्यार सादारण 24 वर्स जालें. तांगेले बायल पुणे जाण बायले बरें येयलें. ताका 8 जण चेडूं, 2 जण चेलयो, 6 जण चेले. तूं कसलें आसो तुवें नंतर तांकां दिवका म्हणून ताका स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आसा. जाल्यार एक कितें मोग चड की कसं की तीन कसं म्हणून जाल्यार पुरे जणांक एक 40/30 डिवायड करून घेवन पुरे जणांक 3 सेंट्स की 4 सेंट्स की अशें करून घेवन 8 जणांक दिले. मदीं तूं बामणा राबिल घरांत तो तीच राबली. ಸ್ವಲ್ಪ समय नंतर तिने कसं सांगेल तू आमगेलो कोणीय मिगेल उठरात तेन्ना तुमगेले घर संसार कोण राबा जावं तुम्ही मिगेले घर कडेन सेवा करी येता. ताका कसं ना व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी सेल्फ रेस्पेक्टेड. तिणें टेंपला वचचें, तुगेलें रांदेक हाडची, टेलिफोन भरचें, तें प्रत्येक तीच करता आशिल्लो. ती कोणा वेळ डिपेंड जावना, सेल्फ रिलायंट. बाय एक दिवस
इलेक्ट्रिसिटी बिल येईल तेन्ना तीन युजली आयडेंटिफाय करचें कशें म्हणून तिगेला बामणाल नांव गुरुराज भट म्हणून जी म्हूण आसता तें नांव तें तीन वचून हिंगेन बांदून येवचें. आतां जी म्हूण न्ही कसन केला ती कसन म्हणून कळ्ळी ती सीत वचून नेबराला गेली तुमगेल बिल आसका म्हणून तिगेल पुत्तलाजो निमगेनी न्ही तिगेल न्ही ते कसन कळ्ळी लागींची डॉक्टर ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ घर थे 3-4 ಗರ್ಸ್ ಥೈ ತಂಗಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಓ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ इलेक्ट्रिक ऑफिस असतो निमगे म्हणून ठीक आहे मी इलेक्ट्रिक ऑफिसाक गेली तांणी एक्सप्लेन करून सांगले ते तूं तिगे तागेल्या नांवार केलें ट्रान्सफर केलेलें डॉक्युमेंट दी अशी तागेलें नांव घालचें जायना हे ताणें डॉक्युमेंट दिला म्हणून जाल्यार ताजी कॉपी दिया म्हणून तें आतां सोदूचें जायना नांव वचचें ना म्हणून सगळ्यां ताका सांगलें तें बसली तांकां मागीर दिसलें पयलीं मेल्यारी म्हणून सांगून तांणी कितें सोदून हांव घेवन दिलें पूण म्हणून ती तागेले पुत्तलांनी मुजे वचचें न्ही ती सीदा पुलीस स्टेशनाक गेली आनी हाका अरेस्ट करा पण म्हाका अशेंच केलां आमगेल पटोय सांगा म्हणल्यार ताण पुत्तान तिगेल घर तागेल नांवार कोण घेतला ते दाखयली हें कशें न्ही तागेल्या नांवार आसा बिगर बामणान म्हाका दिलेलें आनी हांव मोर्ते अंतराप आशिल्लें तर तागेल्या नांवार कशें जालें तुमी एनक्वायरी करी ताका अरेस्ट करी म्हणून तेन्ना पुलिसांच्यान ते हें केलें कन्विन्स केलें हें सिवील केस क्रिमिनल केस जाल्यार मात आमी थंय वचून तूं करेक्शन दिवचें सिवील केस कोर्टांतू निमगो काम ना म्हणून ती कन्विन्स जालें ती कन्विन्स जाय न्ही म्हणून हागाದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ म्हणून नंतर ती घरकड वचचें न्ही ते कृष्णा मठा भायर पेजार मठा भायर थंय वचून न्हिदूच न्ही मिगेल घर न्ही जाल्यार हांव वचना मिगेल नांवार आयल्या मात ती भितर एंटर जाता म्हणून स्वाभिमान 2-3 म्हयने जाले MLA MP हाका ताका ती एकल्या वचून मेळ्ळी म्हळ्यार सेशन हें केला मेल पुत्ताना म्हणून पुत्ता कळली गे विशय कोण अशें गे पुरो जाल्यार वयशी बाबत ताका नांव जालां अशें एक दीस कोणके सांगलें ते डॉक्टर शानबाग ते वस म्हणून तो आयले ते पळयल्यार हांव सांगलें पुलिसांच्यान सांगलें समज हें सिवील केस सिवील कोर्टाक वचूं का सांगलें म्हाका आतां 56 वर्सां आतां हांव सिवील कोर्टाक कशें वचचें त्यार तें जायना तुमी कसलें करता जाल्यार करा म्हणून सांगलो हांव सांगलें ते तांगेलें समज म्हणून सांगलो ती तुमी कसलें करता मागीर करी तूं कसलें करता जाल्यार करी म्हणून आसो म्हाका एक 2 दिवस फुडें टायम दी म्हणून खाली गुगला वचून न्हू प्रोटेक्शन ऑफ सिनियर सिटीजन इन इंडिया तितलें घालेलें हांवें नवे एक्ट येयलें त्या एक्टा नांव समज तुका कळटा मेंटेनन्स एंड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स एंड सिनियर सिटीजन्स एक्ट सिनियर सिटीजन्स म्हळ्यार 60 वर्सां वयले पेरेंट्स म्हळ्यार आनू अम्मा कोण एक सिनियर सिटीजन आसचे परो एक पेरेंट्स आसचे परो तांकां अन्याय जाल्यार हें एक्ट तांकां दिता म्हणून कसं दिता म्हणून सांगून नेक्स्ट पेजान ताणें बरयलां मालगडाक पळोवचें दाखलेलें तें ड्युटी तांगेलें त्या निमित्त स्पिडी तांकां न्याय मेळटा म्हणून सांगून आमी हें एक्ट केला म्हणून सांगून पार्लिमेंटाच्यान सांगिल्लें आतां कसो केलें तें एक्ट म्हळ्यार 4 केसांतू सिवील कोर्टा वचका म्हूण ना एक आनमालें तांगेलें इमुवेबल प्रॉपर्टी लँड हें तें कसलें आसल्यार तें भितर घाल्यार तांगेलें मुवेबल प्रॉपर्टी तांगेलें रुपयी म्हळ्यार दुड्डू तांगेलें ज्युवेलरी आनी कसं नांव काडल्यार आनी थर्ड जावन तांकां घरकड देखून भायर घाल्यार आनी 4 जावन तांकां वृद्धाश्रमाक परत सरसून घेवन ताची मेंटेनन्स दुड्ड दिना जाल्यार ह्या 4 केसांतू तुमी खंयचेय सिवील कोर्टा वचका म्हणना स्टेट असिस्टंट कमिशन लोकल असिस्टंट कमिशनराक गेल्यार एक पिटिशन बरोवन दिवचें एक वेळ तुका पिटिशन बरोवन जायना जाल्यार ताणें बरोवन घेवका म्हूण आसा पिटिशन बरोवन घेवन एनक्वायरी करता आनी 3 म्हयने भितर तिका जस्टीस दिवका म्हणून हें रावलें आसा म्हाका भारी संतोश जालें असो म्हणून एक सोदून वचून घेवन तिका सांगलें मॅडम एक दसखत घाल अम्मा पण सांगलें तिगे हात कडकडता
तिका पार्किन्सन दिसं पाहिला जेव्हा हें कसं करूं शकता सायन घालूं जायना ती जायना तिका म्हूण सांग हांवें ऍक्ट वाचिल्ल्या न्ही तातूंत ऍक्टांत सेक्शन 6 क्लीन जावन आसा एक म्हणान तिका कसं जायना म्हणून जाल्यार एनी पब्लीक इंट्रस्ट पर्सन ऑल्सो कॅन सायन ए पब्लीक इंट्रस्ट ग्रूप कॅन सायन म्हूण आसा हांव कोण कॅर ऑफ डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग म्हूण केलें सावित्रमा तिगेले एड्रेस काडलो बिगेलें एड्रेस घालें तें करून शीत असिस्टंट कमिशनर कुंदापुरम गेलो ते वचून ताका दिलें सर हें पण सांगलो ताणें पुरो वाजून पळयलें पळोवन ಇದು ನೀನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಳು ತೂಸಿ ಜಡ್ಜ್ ತೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೊಡಿ ಕಾಮಣೆ ಹೌದಾ नी तें आतां आमी 40 वर्स काम करून घेवन आमकांय गोत नाशिल्लें थंय एक्टर्स म्हणून ताका म्हळ्यार तांकां 1000 तिका एक्ट येता तें एनलेस कोणेंय ताका सांगता न्हू ते एक्टर्स म्हणून हांवें एक्ट बूक हाडलें तें इंटरनेटार तुमकां कळयलें तें पूर वज्जिलें ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ते कन्सिलिएशन ऑफिसरान एन्क्वायरी करून रिपोर्ट दिवका म्हूण आसा कन्सिलिएशन ऑफिसर म्हळ्यार तांकांय हांकांय आपोवचें म्हळ्यार लिटिगेशनाक फुडेंची कोर्टा वरची ना ते सेटल जाता जाल्यार रिपोर्ट केल्यार तो ताका मुद्दर घालता हें सॉल्व जालें म्हूण सांग ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ तो म्हणालो जायते वर्सां हांव ताका सांगलें ताका समज ताणें पटोवचें तूं कर का म्हणून म्हळ्यार हांव पटयलें हांव ड्युटी ऑथॉरिटी ताणें समज पटयलें पुरे जण वचून अनकम किती दिवस तागेलें शानबागेला ऑफिसाक बसका म्हणून पुरे 2 जण चिली आयल्या पुरे जण आयले तागेलें पण ನಿಮಗೆಲೆ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೌದು ಈಗ ಅತ್ತ ತುಗೆಲೆ सर्जन बाबा तूं एक कृष्ण भट म्हणून सांगून ताणें हें केलां तागेलें नांवार केलां तुमकां बरो एग्रीबल वे म्हणून गेलें तो तेन्ना म्हळें की ना आमचें एग्रीबल ना ताणें तें मोस केला अम्माक मोस केला न्हू या अम्माक विद्या दिना ती टोटली अनक्षर आसता तुमकां आसलो एकलो तांतू लायब्ररी येना एकलो सिंडिकेट बँक आसा 3-4 जण रांदप्या वता ती ते तुमकां पुरो बुद्धी आसलो तुमकां बुद्धी आसा तुमी हें ट्रान्सफर तेगेलें गिफ्ट दिता तुमी पुरो सिग्नेचर घाला पळयलो तुमी हांगे पुरो सिग्नेचर आसताय तेन्ना तुमकां कळ्ळें आशिल्लें तिका कळ्ळें तुमकां कळ्ळें म्हणून कशें केलें ताणें मागीर ताण कशें केलें म्हळ्यार कॉर्पोरेशन बँकान म्हाका लोन जालां म्हूण सांगून अम्मा सांगून ती पुत्ता कारा लोन जालां म्हणून गंमत ती चपलेली मागीर सबरी स्टाफीस हें केलें आनी पुराय येवन दस्खत केला मागीर हांव समज रिपोर्ट बरयलें एसीक आनी पुरे जण 8 जणांनी ओट करून घेवन हांव न्याय केला कोणी एकल्याने वाजून पळय न्ही म्हणून वाजून पळय न्ही तांकां गोत तशें गोत तशें 3 लाख रुपया हाण दिला 8 जण चेडवान आसून तशें केलें न्हू केल्लें कुठलें ताणें कुठलें 2 दिवस भितर ताणें ऑर्डर पास केलें तिगेलें केलें तांगेलें निम्म माताडलिಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂಬ ಕೊನೆಯ ತಪ್ಪಳ್ಳಂಚೆ ताणें ऑर्डर पास केलें इमिडिएटली ते कोण भितर आसा पळय तांगे काल भायर लोका आनी आम्माक ते घरा भितर वचका म्हूण पुलीस DYSPक ताणें एक लेटर म्हाका तुमी तेका वतना ಈಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ एक पळोवन रिक्वेस्ट म्हाका तेश करून घेवन ताणें चंद करून घेवन तागेलें जजमेंट दिलें हांव तें कशें केलें म्हणून सांगल्यार पक्कन ताणें कोणें जावन दीस भरला तिका एटलिस्ट पळयात कशें जाता म्हणून सांगून ताका सांगिल्लें तुमी नांव घाल न्ही म्हण न्ही जाल्यार हांवें तिगे भांगर कंपेर म्हूण करता न्ही कसलें करचें साध्य आसा न्ही केलें हांव तांकां करचें तेन्ना हांव लेखलें आतां म्हाका कळलेलें आतां ओएसीसान तूं एक मरुभुमी एक ओएसीस मेळ्ळा बरलें कळ्ळो म्हूण सांगून प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें प्रेस कॉन्फरन्सान हांव अशें सांगता आशिल्लें तेन्ना तिका चडशी ती आयिल्ली ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಉಲೈತಾ ಏನು ತೀರ್ಪಳೆ ಕೇಳೇನೆ ती ಮೈಕ್ ಬಿಗಲ್ ಏನು
म्हाका कशें अन्याय केलेले हें केलेलें तें केलेलें पुरो एक्सप्लेन केलें पडलें. त्या एक्सप्लेन करतना टीव्हीच्यान आनी तांणी पुरा 3 दिवसाचे कंप्लीट पुरा प्रिंट मिडियार हाजेर ताजेर येयलें म्हळ्यार कोणाकय कोत्ता अशें ते कोण केलेलें पेट्टाक ते एफेक्ट कसो म्हूण पळय इमिडिएटली ताजे नेक्स्ट एफेक्ट म्हळ्यार पुरा टीव्ही मिडियान तूं हांगा तांतू पुरो येयलें एकली सरोजम्मा म्हूण सांगून दुसरो येयल्या म्हळ्यार तसं मस्त जन आसात. वय येवन पळय मिगेल भावान म्हाका आनी मिगेल धुवेक भायर घाल्या जर म्हाकाय रायटर्स कडेन जाल्यार आमकां भायर घालून 6 की 7 फीट जाग्यार तिकन तिगेल दुवे 3 वर्साची ती बुद्धीमान दिया हांव सीता वचून घेवन पळोवन आयलो. मागीर पळयतना ते असिस्टंट कमिशनराक आपणून घेवन गेलो पळय ती बसल्या ह्या घरा सकून तिका भायर घालात. हय ती घरा भायर घालून घेवन तांतून रापयला थंय रापयला सीट आउटान तूं ते भितर कशें रांदप करता आनी भायर येता तितलीची तेका कडेन विचारना. असिस्टंट कमिशनर सांगलें योगेश्वर म्हणून तागेलें नांव फस्ट जजमेंट दिलेलें दुसरो येवं आयला तेव्हा तांकां आपण वयलें ऑन द स्पॉट जजमेंटार ताणें बरोवन दवरलें इमिडिएटली तिगेलें शंभर कावड सांगून पुलिसांच्या सांगून उपरांत अशी करता आसतना त्या प्रेस कॉन्फरन्साचे एफेक्ट कसो म्हूण सांगल्यार एक राशी केस ऑल ओवर कर्नाटका आयले पळय हे सब न्यूज भितर इवं येयली तिगेलें नांव हिल्डा डिसोजा म्हणून तिगेलें हांव पुरा करून निमगिलें ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ತಿಗೆ ಪೂತ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ತಿಗೆ ಸುನ್ನೇರಿ ಏನು सांगले तुका ह्या डिप्रेशनाक कोणाय तुगेलें आस्ती मारताली तूं मिगेले नांवार करी तुका हांव प्रोटेक्शन पळोवंक घेवचें हांवें न्हय तुगेलें पूत नाताली जाल्यार हांव आसलो सारकें बरें म्हणाल हिन तिगेलें नांवार केलें. तिगेलें नांवार केले नंतर ती पळोवचें ना केस म्हणून वतना सम दिवस नंतर कोण घेवन म्हणाल ये घर सेल आगेला गोचो तुका कोण हाजे ओनरान ताजे कितें ती आमगेर आयले म्हाका कशें जाल्यार सर कसलें पळोवं जाता म्हणून हांव म्हणलें आसो हांव तूं बरोवन दिता असिस्टंट कमिशनर करया म्हूण सांग तिका बरोवन चंद्रपूर बरोवन हांव सांगलें तुका विधी ना त्या निमित्त डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग बरयता म्हणून म्हणलें तशें बरोवनाक सर म्हणाली कित्याक म्हळ्यार हांव MBA इन इंग्लीश म्हणाली आय एम सॉरी रियली सॉरी तूं लेक्चरर पळय कसं न्ही म्हणून गेलें हांव उडपीचें सब रिजिस्ट्रार आशिल्लें उडपी सब रिजिस्ट्रार आशिल्लें हांव म्हळ्यार कसं सांग दाखयल म्हणून स्लायड पळय डिप्रेशन मनुष्य डिप्रेशनाक वता रे कितले बुदोत तसो कसं नवनेचें काम करता पळय न्ही जाल्यार म्हाका हिल्डान सुन्नेन नांवार बरोवन दिवच्यान कांय मिस्टेक म्हूण दिसा न्ही जाल्यार ती सुन्नेन तशी तिका सांगना अशी सेल घालचें पळय तें कसं म्हूण सांगल्यार असल परस चलता आसता आमकां कोणाक कळना आतां कोणें रिपोर्ट करचें कोणाक रिपोर्ट करचें आसा म्हूण जाल्यार मात न्हू करचें आतां तांच्याक इंट्रस्टींग आर्टिकल्स येयले हे केसीस येयले आतां पळय स्टेला डिसोजा पूण सांगून मंगळूर तातूंत एकल्या येयली पळय तिणें वाडिके करून गेली चेडू नाका सांगून चेडू अनासल्यान प्रॉब्लेम तिणें वाडिके करून गेली ही गेले भावाक विचारल्याक लायलो आनी ती तुका हांव पळोवन घेवचें तुगेले नंतर म्हाकाची हांवाची पळय सांग चंदूकर हिगेले नांवार आगे तागे नांवार केलां तागेले नांवार कोरगी न्हू हिका भायर घालचें पळयता आसा हिणें सीता मंगळूर खंयची एक एडवोकेट ताका अपॉयंट केलें कसरे पुढे कोरी म्हणून ती कोत्ता म्हणून सिनियर सिटीजन एक्ट आयला म्हणून कोत्ता जाल्यार ताका कोत्ता आसता कित्याक ताणें तिगेले 3 लाख रुपया घेवन कोर्टाक गेला हांव तुगेलें संपून दिता म्हूण सांगून ऑलरेडी 2 वर्स जालां खंय ताका तिका कोत्ता ना ते पेपर आयले मागीर कोत्ता तिका ते टिचर ती वामनगीर म्हणून गांव आसा ती आशिल्ली मागीर आयलो ती आमगेले आयली मागीर आमी चंदूकर न्हू त्या वकिलाक नोटीस सोडलें तुका सिनियर सिटीजन एक्ट गोत्ता आशिल्लें तुका 3 लाख रुपया करून घेयले ते कळ्ळां आतां आमी पळयता ती तुका कसो पळोवता म्हणून ना म्हूण सांगून ती चंदूकर पिटिशन बरोवन घेवन दिलें आनी एक 2 म्हयने भितर हें जावन घेवन
ती घर वापस मेळ्ळें त्या इम्पॉर्टंट न्ही म्हाका बाकी दाखय सांगले तूं दिलें तूं वापस दिवं काय म्हणून सांगलें मागीर तो वापस दिले हांव म्हळें ह्या केसा खातीर तूं ₹5 अशी करची जातली केसाक तूं ₹3,00,000 कशी घेवचे आनी केस प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तूं कसं न्ही कर न्ही मागीर ताणें पिटिशन केलेलें ते म्हण 40,000 काडले जाल्यार ही एक अवेरनेस ना अशी कशी जाता पळया नेक्स्ट पळय असली जावन गेली न्हू पळय 4 वर्सां नंतर तिगे मेळ्ळें तिगेले भुमी मेळ्ळें मागीर ती कोणाक कितें आदेकलें कसं की नांवार पोवन घेवन ती मेली मागीर जाल्यार ही भाळ संतोशान मेली त्या इम्पॉर्टंट तेच्या नंतर 6 म्हयने भितर 192 केस तुमकां आसा थंय देखून शिवमोग्गा दावणगेरे तुगे बಳ್ಳारी बिजापुरा चित्रदुर्गा बँगलोरा देखून 74 केस म्हळ्यार ही जनाक गुत्तशी ते कसं कसं जाता तशें तेन्ना पुरा त्या आमगे वेबसायट आसा न्हय ते वेबसायटार ते पुरा केला न्हय तशें जावन घेवन प्रति एकल्या कोण घेवन आजीकय वाराक 2 की 3 की रविवार येता ती घेवन घेवन आमगेलें पिटिशन बरोवन घेवन वता ती तशी आतां तेच्या नंतर हांव आर्टिकला वयर आर्टिकल बरोवचें सुरू केलें नेक्स्ट एक विशालाक्ष्मी म्हणून सांगून तिगेले पुत्तान भायर गेलेले आनी पळय तागे नंतर 4 जण केस व्हेरी इंट्रस्टींग केस तातूंत एकलो ती सिद्धगंगम्मा म्हणून ती तुमकुराचे कॉलेजाचे इंग्लीश प्रोफेसर तिगेले पूत IIT ताणें तिका भायर घालेले आनी एक केमण्णा मामू आनी त्या नंतर व्यंकट हे म्हणून तागे 2 जाणां इंजिनियर तेगे चेडवा आनी तो ड्रायव्हर 2 जाणांक इंजिनियरींग शिकयलां ही नंजम्मा अशें पळय ती हेल्थ डिपार्टमेंट आशिल्ली सुपरवायझर जावन असल केस आसा घालतो आशिल्लो म्हणजे जनाक तर ती केवळा म्हणून सांगीन सो अशी मस्त जनाभिप्राय रूपण कसं दिसतं म्हणा म्हाका शिक्कील चेडवांनी हेच करचें म्हणून दुड्ड आशिल्ले चेडवांनी पळोवन घेनी म्हणून तांगेली ती हेल्थ इन्स्पेक्टर तशे प्रमाणे तुमी दाखयले आनीकली ती सब रजिस्ट्रार म्हणून दाखयले तांकां पुरो सांबाळी लायक आसता तांगेल चेडवांक लायक शिकवण आसता तांणी पळोवन घेनी हे तांकां दुड्ड जावका म्हणून ते ग्रीड हे 2-3 चेडू आसल्यार रे म्हाका कितले मेळटा तूं कितले मेळटा म्हूण सांगून तेची आतां पळय एक नंतर आनी एक कपल आयलें इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग मोहन म्हूण सांगून तागेलें आयलें तागेलें नांव बायलें नांव इंदिरा म्हणून ताका 81 वर्सां तिके 75 वर्सां इतले येयले म्हळ्यार हांसता हांसता येता ती युजली सिरियस रोड घेवन येता हांसता येता ती कसं रे मोहन माव म्हळ्यार तो की सुळ्या तेका कसं गेलो कसं कोणें प्रॉब्लेम आसलो म्हणून प्रॉब्लेम ना आनी कसले आयलो कोणें प्रॉब्लेम क्रिएट करचे फुडें हांव कशी विल्ली करी येता कसं प्रिकॉशनरी मेजर ना कसं जावं तुका म्हणून म्हाका म्हळ्यार म्हगेले चेडू ऑल पॉसिबिलिटीज आर देर दे मे हॅरेस मी सो म्हाका थंड करून विल्ल बरोवन दिवका तुका म्हणून सांग फस्ट टायम ताका एक विल्ल दिलें ताचे नंतर कितली जण येवन विल्ल बरोवन गेले हांव त्यात निमकां म्हणलें केलें आतां एक हावस बाबसून नंतर कसं आस्ते असलें त्या चेडवांक वचुका तेन्ना कोण कोणा कितले कितले आसती म्हणून फुडें बरोवन दवरचें चांग नवा म्हणून फुडें बरोवन दवरून ताका विल्ल म्हणचें वय त्याची तांणी टायम मारचार आसा म्हूण सांगून विल्ल बरोवचें आनी ते विल्ल बरयलें मागीर तांकां कसं केलें विल्ल चेंज करूं जायना तेन्ना भितर टॉर्चर टिचर जायना वय तेन्ना भितर त्या करचें सांग आनी तुमगेले गांवांत तूं 1-2 एडवोकेट आसता ती तांगेले ते कोर्गी गेले तुमी सांग सगळ्यांनी विल्ल बरोवका म्हणून फुडें अवश्य बरोवका तेन्ना तांकां असल आमी उणी कोर येता आतां अशें जावन घेवन पळय आतां नेक्स्ट आनीक वेळ पळय हें लक्ष्मी पाई म्हणून सागर राधाक गेलो सागर राधाकून ही बायल मनीशी तिगे 2 जण पुतान कोणाकी आपूण आसानी घेयनो ताका कन्विन्स करून घेयनो म्हगे लांब विकता आसा जागो म्हूण सांगून 32 लाख रुपया घेवन घेवन चिपकल्याची एक गोत्तू ना ते आमकां घरचे एक्सटेंशन करच्याक हें करचें आसा लोन पेपर्स रिजिस्टर करचे आसा म्हूण सांगून रजिस्टर पासून गेल्याची दुड्ड 32,000 रुपया तांणी 32 लाख रुपया तांणी खावन घेवन धांव गेल्याची ही आयली आमगेले आपली सांगार ती तांणी चेडू नांच्या तोटू खंयकी चमकले धांव पळय
ती एकली आसा घर कडेन. ताचे खातीर हांव कितें म्हळ्यार पळयलें तिगेलें पळयल्यार समज क्लासिकली तिणें सेल डीड करून घेवन कोणाक एकल्या दिला. तो कोणकी शिवमोगा गवड एकलो ताणें घेतला. बाबा ताका हार्ड अर्न मनी ताका न्हय दवरचें ना, इकत न्हय दवरचें ना, कसो करचें आमचो कितें पळय पुरा कानुनी दायना हें ಸ್ವಲ್ಪ तुका विंगड ट्रिकय वता हांव शिवमोगा वचून घेवन ताका मनशां मेळ्ळो. ताका पुरें एक्सप्लेन केलें ते दोग जाणचे हें अम्मा सांगन अशें केलेलें. तूं ऑफिशियल ओनर तूंची, आजीकय तुजी आनी मुखारय तुजी, जाल्यार बेगीन एक रिक्वेस्ट आसा. कसो रिक्वेस्ट म्हणला पळय ती मोर थंय त्या घरात ती केक राबच्या सोडका, ताणें दोग जाणां आयल्यार भायर घालया, जाल्यार ती राबच्या सोडका, तूं एक केक करता म्हणून संतोशान ओपवलो तो. सर म्हाका कळटा तें कितलें मोस जालें म्हणून, म्हाका गोत नाशिल्लो, बद्दल जाल्यार हांव घेनाशिल्लो. तांणी तिगेलें बँक अकावंटाक घालिल्लें, ताणें फुडें चेक्का सिग्नेचर घालून घेवन विड्रॉ केला म्हणून म्हाका कळलें आशिल्लें. तेन्ना भितर तेश म्हणून म्हणालो. अशें जावन घेवन आमगेलें स्ट्रॉंग हें जालें पूण एक फावटी म्हाका एक तुमकुरा दोगून एक फोन येयलो. तुमकुरा दोगून फोन घेवन घेवन ती म्हळ्ळेली म्हगेलें नांव राजेश्वरी अम्मा म्हळ्ळेली. कोण म्हणून मागीर पळयता तिगे बाबा डॉक्टर कांतराज म्हणून एनेस्थेशॉलॉजिस्ट आशिल्लो. म्हगे परिचय आसा ताका. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೇಡಮ್? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು, ಈಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಮ್ಮ ಮೇಡಮ್? तिगेल धुव तेज म्हणून अमेरिका तकून येवन घेवन ते समिस्टर आपण ते लावार करून घेतला. म्हणजे दुवेल ना मार करून घेतला. हय ते 3 जण आसाची. ती अमेरिका आसा, ती दवाखान्यात कितले आसा, जाल्यार तिणें करून घेतला. हांव म्हळ्यार तूं गोत नाशिल्लें, म्हाका गोत नाशिल्लें कळ्ळी. आतां तूं एक काम करी, तूं उडपा यो, तुका हांव बरोवन दिता म्हणून म्हळें. पुरा डॉक्युमेंट घेवन यो म्हळें. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಕಾಲು ಎಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯ್ ಕಟ್ಟು ಜನ तिगेले पळयल्यार हें नमुना शीत चमकलो तिका घेवन हें एड्रेस घेवन घेवन वेरूच सकाळी भायर सरून घेवन तुमकां चमकलो. पळयल्यार तिका अस्तमाय आसा, हेवय आसा, प्रॉब्लेम बॅटरी जायना. आनी पळयल्यार तिगेले हेवय तिगे पांय एम्प्यूट केला. तेन्ना हांव लेखलें आनी हें मस्त काळ वांचना म्हणून म्हाका कळ्ळें. ಕೋಳ್ಕುಳ್ಳೆ ತಕ್ಕ ಸೀತ ತಿಗೆಲ್ಲ ಪುರ ಬರೋದು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮುಡ್ಸಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವಸರ ಮಾಡೋ तो एक मिलिटरी ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮುಂತಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟರ್ನ್ ತಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರ? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕಾಗೇ ಬಂದ್ರ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ಲೆ. ಆ ಟಿ ಬಾಯ್ ಸೋನಿಗೆ 7-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ತಗಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೋನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇ? ಹೌದು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಆ ಮೇಡಮಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಪಾಯಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಕಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ತುಕ್ಕ ನಾವೇ ಪಾಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರು ಉಂಟು, ಕಾಲು ಸಹ ಉಂಟು, ಕಾರು ಸಹ ಉಂಟು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ದಿ ಕಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆಡ್ ತುಂಬ వచ్చు ಕತೆ ಮುಳಾಸನ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀದಿ हा वापस चमकलो. बस पळयतना म्हाका एक दिसलें हे व्हिडियो काडल्या कशी, म्हळ्यार हांव परत सेमिनार हें त्या प्रकार कोणाक कसं कळना. व्हिडियो केल्या बद्दल कशी एन्क्वायर करचें, वेगळे पाठूय जाता, असिस्टंट कमिशनर हें जाता म्हूण सांगलें. कित्याक म्हळ्यार मस्त गव्हर्मेंट ऑफिसर्सांक जजमेंट कशी बरोवची म्हणून गोतना, कसं नाही गोतना, तांणी LLB जायनी तांगेलें. तांचे खातीर हें एक डेमॉन्स्ट्रेशन करचें जाता म्हूण सांगून हांव इमिडियेटली ताका सांगलें हांव विडियो करता म्हणून. अवश्य ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, इट्स ऑफिशियल म्हणून म्हणालो. त्या व्हिडिओ आता तुमगेल्या दर्शकांक एक मिनिट, एक्चुअली 15 मिनिट व्हिडिओ आमी 1 मिनिट त्या विशयी पळोवया. ಜಿಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಮನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು.
ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಮ್ಮ ಜಿ ಪೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಹೌದು ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು. ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು. ಓ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಮತೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಳು ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು. ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಎರಡನೇ ಏನ್ ಹೆಸರಮ್ಮ? ಪಂಪ ಅಂತ. ಹೌದಮ್ಮ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಹಂಪೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು. ಸರಿ ಸರಿ. ಆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಪಂಪಾವತಿ ಇದ್ದ. ಹೌದು. ಆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ. ತಮ್ಗೆ ಕಾಲು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದ್ರಮ್ಮ? ನನಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೇನು. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ. ಐದನೇ ವರ್ಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾ ಹಾ. पड़ा आता ये तुम्ही पळयलें तांतू तिगे उलयतना ताका कळ्ळें खंडीत ही मस्त मनशां ना म्हणून. ताचे खातीर इमिडियटली ताणें खरेंच तांकां टायपिस्ट तांकां प्रापर थंय ऑन द स्पॉट जजमेंटा बरयलें आनी टायप करिलें आनी तिगेलें सांगलें ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ನೀವು ಇದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಾನೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಾಪೈಲ आणि सब रजिस्ट्रार कापयला ಕೂಲೆ तिगेल नांव आनी कोर काम म्हणून ते कोर्गेನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಗೆ ತಿಕ್ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿಯಮ್ಮ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ವರ್ಷಗೇನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ साध्य ಇಲ್ಲ. तुगेला आस्ती तुगेला गी होय. कोणाकही काढू जाय ना तुगेला. आणि तिगेल द्रागची दुवे फोन केलता अमेरिका तेच रोमान दाखवलो तू कसं केलेले आहे ते म्हणून सांगलो. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ म्हणून तिक कळले. ती कसं नाही बसली मागीर तीन तप्प जो मिगेल चौकी जाली पण जो मळगी पण ताज्याक अगत्य नाशिल्लें कित्याक एन्क्वायरी कोरता म्हणून आसा. टॅक्निकली एन्क्वायरी करनी म्हणून जाल्यार न्ही तीक मागीर हायकोर्टा चान्स आसा. टॅक्निकली आनी आमी एन्क्वायरी केला म्हणून जावका ताचें रेकॉर्डिंग जावका तें रेकॉर्डिंग जालें तें परत मागीर केलें. ही ते वाजून घेवन ही केक म्हणायचे एक संतोष जाल्यार पेट्टाक दोडले दोळा दाखून ध्यान म्हणे उद्दा आयलें. मात्र न्ही ताजे नंतर ती उलयली. तिगेले ते तोंडार ते खुशी म्हणारी म्हाका मिगेले प्रॉपर्टी म्हाका मेळ्ळें, म्हाका अन्याय जाय न्ही म्हणाले खुशी. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ भितर प्राण सोडपडटले. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ गेली ಕೂಡ್ಲೆ त्यावेळी आमी रेकॉर्ड केला. ती मरतना पळय म्हळ्यार तितले संतोश तिगेले तोंडार तूं एक नमुन्याची एक धन्यता भाव म्हाका न्याय मेळ्ळो, कंप्लीट न्याय मेळ्ळो म्हणून सांगलो पळय तितले ते आमी ते चेस केले केस. मागीर ताजे नंतर गव्हर्मेंटाचेर हांवें एक रिक्वेस्ट केलें पळय कितली केस हायकोर्टान तूं टॅक्निकल रिजना खातीर ड्रॉप जाता आसा. असिस्टंट कमिशनराक कशी बरोवची म्हूण सांगून जजमेंट कोत्ना एक ट्रेनिंग नावका म्हणून. सो गव्हर्मेंटान पुरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्साक इन्फॉर्म करून 4 कडेन मिगेल सेमिनार दवरले. प्रत्येक सेमिनार हांवें दाखयलें एनपीआर कशी करची आनी कशी जजमेंट हें तें म्हणून सांगून एक बूक बरें म्हणून सांगितलें. तेन्ना हांवें एक बूक बरोवन दिलें गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान तें पब्लीश केलें. आनी त्या कोरून जाले नंतर आज ते मिगेले 1,500 केस जावन पळय. खंय कर्नाटकात करून मात्र न्ही महाराष्ट्रा, गोवा, केरळा, छत्तीसगड खंयची म्हळ्यार ही वेबसायट आशिल्ली मीत पुराय नगोच आसा. वेबसायट वाजिता ती फोन आसा. फोन करून गेलो किलकीच्यान हांगा येवन घेवन पिटिशन बरोवन घेवन गेलो म्हळ्यार आनीक ते पॉप्युलरायज जालेलें ना. हें सगळे आतां कंट्रींत पुरा कडेन हें वचुका म्हणून सगळें आमगेलें ह्युमन रायट प्रोटेक्शन फावंडेशनाचें आमगे एक आतां एक प्रोजेक्ट केला आमी कशें करचें म्हणून सांगलो. ताचे खातीर सगळें हें पुरो इंग्लिशान ट्रान्सलेशन करून गेलो पुराण पडयल्यार आनी हिंदीन ट्रान्सलेट करून पडयल्यार नॉर्थ इंडिया तो मस्त हेल्प जातलें म्हणून सांगून लेखतात. येस मातृदेवो भव पितृदेवो भव म्हणून सांगील तसले आमगेले देशाची संस्कृती
असल एक संस्कृतींत वांटिले चेडू आस्ती किती तंग तंगेले हावस बापसू कशी करता नव्हे ह्या नमनेचे एक कसं म्हणजे एक अति आसे दुरावसे म्हणत त्यांनी एक हावस बापसू आस्ती काण घेवची किती रे तांकां इतली पुरो मोस करता नव्हे म्हणून म्हाका लेखून म्हाका मस्त बेजार जाता ह्या विशयी हय बा जाल्यार तातूं बेजार करच्याक चड आमी कसं करी येता आनी खंयचे मनेरी तांकां न्याय दिवं वयता म्हूण सांगी न्हू आजी जाल्यार येता आसता आमगेले एक वाराक 2-3 केस येता प्रती एक केस तूं असलेंच पुरो आयुश्य तांकां तशें जाय तशें प्रिवेंट करचे खातीर आमी ते विल्ल बरोवका तशें म्हूण सांगून ते एडवायस दिता ती केलो पटी आमी बरोवनूय दितात तांकां कसलें पोटाक कसलें ना म्हूण जाल्यार एटलिस्ट तशें हें सरकारान करच्याक चड ते कम्युनिटीच्यान करता म्हूण म्हाका एक दिसचें सरकार कसं जाल्यार तांणी सरकार तूं करता गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स कशें करता म्हणून जाल्यार आतां हिंदू कम्युनिटी जावं क्रिश्चन कम्युनिटी जावं ह्या एक केसांत तो प्रकरणा तो पुरो जनान बिहेवियर एकच चेडवालें जाता कसं म्हळ्यार 3 जण चेडूं वच म्हणलें क्या तागेलें एक बेडरूम अशें आनी गेस्ट रूम अशें कशें आसा 3 जण संवसार राबूं जायना कोणाक एकल्या दिवका ताका दिल्ली कुडले वरले 2 जणांन ताका तांडून घेवन आमगेलें अशें ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ हे कसं करचें आमी तांचे कितें बेस्ट कसं म्हळ्यार ताजे फुडेंची तुमी प्लॅनिंग करता कोण कोणाक कितें तुल्या आनी मोर थंय तुमगेलो आस्ती विंगडा दिवन निर्णय करचे म्हणून एक पाटी दिल्यार एनी टायम तुमकां भायर घालचें सादें आसा खाडी विल्ल्यार दिवका मिगेल मेल्या नंतर तुका म्हूण कशें वाय मिगेल बाय मेल्या नंतर मिगेल बायलेक मिगेल बायलेन मेल्या नंतर तुमकां हें क्लियर जावन बरोवका 3 वर्सां जाल्यार तशींच हांव मेल्या नंतर मिगेल बाब म्हणू मिगेल बाबडा नंतर कशी चेडो वागता म्हूण सांगून तेवूय बरोवका तांकां करचें ना कोण कोणाक कितें तुल्या हय बरोवका न्हय एक घर कूण करचें दायरा म्हणून जाल्यार तें सेल करून घेवन कितलें पोवन तें असल पुरो पळय असल पुरा एज्युकेशन दिवचें आनी ताजे प्रचार दवरचो बारी अवश्य म्हणून म्हाका दिसता न्ही आनीक हांव कसं सांगचें म्हळ्यार एक विल्ल बरोवपा जाल्यार जन कसं म्हळ्यार विल्ल बरयता म्हळ्यार हांव आनी मोरूरा लागीं जाल्लो म्हणून लेखता तांणी हांव विल्ल बरयल्यार मेल्ल्यार म्हणून भिवन वच तांणी विल्ल बरयनाची तांणी मत तर मागीर तांगेले चेडूं लढाय करून तांगेले संबंद वायट करून घेताची म्हूण तांकां लेखनान तांणी म्हळ्यार ते तांगे मनान तूं कशी तांकां एक दिसता की ते हांव सांगतलें रे विल्ल बरोवचें मरत म्हूण न्ही मोरचें एनी मोमेंट आज भायर पांय उठयत की म्हणून कोतना ते बरोवन दवरल्यार आरामशेन मरी येत न्हय म्हूण सांगून हांव तें सांगता तांकां एक पटी मेल्ल्यार आनी हांव आरामशेन मरता कित्याक म्हणल्यार ताजें विलावर केल्लें हांवें पक्क ताणें कर म्हणून जाल्यार तागेले बायलेक भायर घालता ती कित्याक म्हळ्यार 4 कुडको जावका तेवूय चान्स आसा त्याने भितर विल्ल बरोवचें तागेले कितें मात न्ही मिगेल नंतर मिगेल बायलेक मिगेल बायले नंतर तांकां अशें पुरो आसा पळय हें पुरो एज्युकेट करता जाता एज्युकेट करता आनी आमी मानसीक जावन मौल्यवृद्धी करता म्हूण लेखचें आमगेले हावस बापसून पळोवन घेवचें आमगेलें कर्तव्य म्हूण आमकां गोत्तस का म्हूण तेवूय आमी वाडोवका म्हणचें ते खाली सांगून घेंगे न्हू दबाय खंयचे एक तुगेलें प्रवचन स्वाम्यान दिवंक तें जावचें न्ही तांगेले मनान तूं आसका आमकां जन्म दिलेले हावस जावं बापूजो तांगेलें रक्षण आमगेलें कर्तव्य ताणें आमकां जन्म दिला आमकां एक जीवन पोवन दिलां म्हूण समजेन तें कल्पना आसल्यार मात आसल्यार पुरो जाता न्ही जाल्यार मिगेल भयणीक चेड वता म्हाका उण येता मिगेल भावा चेड वता हें न्हू दवचें त्या परस एवॉयड करता जाल्यार पक्क जाय न्ही म्हूण जाल्यार हावस बापूस म्हणी करता न्हू आज खंय अबावट 50 to 60% ऑफ द हें तांणी विल्ल बरें अशी मरतात तेन्ना बायलेक उपद्रव आशिल्ल्याकय उपद्रव हें एक प्रचार जालें ताचे खातीरची हें पुरो पुरो लँग्वेजान करून हें न्हू जनाक पावोवका म्हूण सांगून न्हू आमगेलें ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशनाची एक प्रोजेक्ट आसा पुराय आर्टिस्टाचो तुमगेले त्या प्रोजेक्टाक ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशनाचे प्रोजेक्टाकय हांव शुभेच्छा सांगताची असल एक कार्यक्रम आमी तुमी अनेकय करचेशी जावन म्हळ्यार सगळ्याक अवेरनेस येवन कोणाकय अन्याय जायना तशी पळोवन घेवचें
आमगेले आद्य कर्तव्य म्हणून लेखून आमगेले आवस बापसूर जबाबदार आमगेलीची तांणी आशते दवरते तांकां चंदायेर पळोवन घेवचें काम आमगेलीची म्हूण सांगून तुमकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. तशीच आमगेले विक्षकांक सर्वांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.